आत्मनिर्भर गोयचो उद्घोष चल्ला। फुकट उदकाच्योय घोषणा जातात, पूण उदकाचे बाबतीत लोक आत्मनिर्भर जाल्ले दिसनात आनी फुकट सोडात दिल्लें उदकय पावना। देखीक रावणफोंड मडगांवचे बाबू नगरीत फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन उदकाचो उणाव आसा। 2005 घातलेले सरकारी पायप इतली वर्सां तिगून उरले जाल्यारच अजाप। हे बाबूनगर आणि बाबूनगरांतली 2005 घातिल्ली ही उदका पायपलायन इतली वर्सां कसो बसो तग धरला, पूण आतां तिच्यान जायना, जाम जाल्या, जायते कडेन खचल्या, गळटी लागल्या। भितरल्या वाठारांत रावतल्यांक तर उदकच पावना, देखून आनीक एक लायन घालात अशें थळाव्यांनी मागलां। त्यांची तक्रार असलेली की गेले कित्येक वर्स तांकां पाणी मेळनासलेलें, सारकें पाणी येतालें, पाणी मेळनासलेलें म्हणून पाणी येतालें, पण कितें जाता पाण्याचो प्रेशर आहा तो फक्त फुडले घरां आहात, थोडी घरां आहात तांकांच तो प्रेशराचो पाणी मेळटालें, फाटल्यान जी घरां आहा तांकां ते प्रेशराचें उदक येनासलेलें। शे तेंच्यांनी आतां खूब वर्सां तेंच्यांनी कळ सोंसली ती, आनी सोसून तेंच्यान आतां ना जालें, ना इलाज म्हणून तेंचे लास्टाक तेंच्यांनी ते हांगाचो जो आमदार जो हेंच्या हेजे वयल्यान निवडून येता, आमदार जालो, सीएम जालो, पण हांगा तेणी कांयच लक्ष घालूं ना, इतले वर्सां जाली। आतां हेंच्यांनी सांगून हे थकले, लास्टाक ते आतां पयर बाबू फुड्यान गेले आनी बाबू कडेन तेंच्यांनी सगळे आपल्या घराणे घातले। अशे पाण्याचे आमकां खूब त्रास जाता आनी मे म्हयन्यान तर आनी खूबच त्रास जाता। सो बाबून ते रोखडोच PWD इंजिनियराक फोन मारलो आनी तांकां इन्स्पेक्शन करपाक लायलें। सो तेंच्या बरोबर हांव बी येयलो, आज तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें, आतां तेजे ते कोटेशन काडटले, एस्टिमेट करतले, टेंडर काडटले, आनी कितें जालां आतां मेन म्हणटा ते कितें तेंच्यांनी एकच लायन घातलेली ती 2005 तेज्या नंतर म्हणटा ते पाण्याची हेच ना। आज दोनूय सायडींतल्यान घरां आहात, तांकां दोनूय सायडींतल्यान कनेक्शन ना। आमी आतां रिक्वेस्ट केला की दोनूय सायडींतल्यान पायपलायन घालपाची आनी ती बी जाड घालपाची। पयलीं बारीक आसलेली आतां जाड घाल म्हटलां आनी दोनूय सायडींतल्यान पायपलायन घालात आनी सगळ्या सगळ्या घरांनी इंडिव्हिज्युअल तांकां कनेक्शन दिवपाचें। सो कोणाकूच पाण्याचो त्रास म्हणटा तो जावपा जायना। जाल्यार आमकां ते पायप घालून आनी पायप आमी सांगत आशिल्ले, कोणा दिगंबराक सांगलें आमी, मागीर लास्टाक आमी कितें केलें, सगळ्या बायलांक घेवन बाबू अस्गमरा कडेन गेले की आमकां हे पायप फाटल्या उदक मेळना, मुखारले एकूच लोकांक मेळटा, फाटल्या कोणाक मेळना म्हणून। ताका लागून इंजिनियर बी येवन आतां आयज पळोवन गेला। हे उदकाचो 2016 एकूच लायन घातलेले, एक लायन तशी उरला। मागीर आमी सांगत आशिल्ले घाला पूण कोणूय घालो ना। लास्टाक बाबू कडेन आमी गेले की उदकाचे त्रास जाता म्हणून, ताका लागून आतां चालू आमी गेले, आतां कितें मुखार कितें जाता तें। किती सांगला तुम्ही बाबूक तेच पायपाची उदकाचे एक लायन घालपाची, एक लायन उरला, पयलीं घातलेले आशिल्ले, आतां आनी एक लायन घातल्या सगळ्या लोकांक उदक मेळटा, नाजाल्यार फाटल्या लोकांक खूब त्रास जाता उदका। तकलीफ है, ऊपर बाजू नहीं मिलता पानी। सुबह में थोड़ा हमारे को मिलता, बाद में नहीं मिलता इधर पे। अभी कितने साल से तकलीफ है पानी का? अभी वो है, अभी 2005 में डाले सो। अभी पाइप उधर फुटे से नहीं, वह पानी सब वो नीचे जाता, घर को पानी मिलता नहीं। पानी ऊपर नहीं जाता ज्यादा हो गया। हाँ, पानी नहीं आता, उसके बारे में बोलने का और फुटे भी पाइप पूरा फुटेला है सब। आता आमी रावणफोंड हांगा बाबू नगरीन आसा, ह्या वाठारांतले लोकांचे पळय एक इश्यू आसा की हांगा जे तांकां उदक येता ते उदकाक नळाक प्रेशर ना, त्याच्या खातीर तांकां खूब त्रास जाता। जे रस्ते मुखार घरां आसा फाटल्या वाटेन म्हाजे दिसता त्या वाटेन त्या घरांक प्रेशर येता आनी ह्या सायडीक हांव मुखार वता त्या सायडीक कांयच प्रेशर येना, तेन्ना तांकां उदकूय एक दीस उदकूय नासता। तशेंच तेंची हांगाची जी पायपलायन घातिल्ली आसा पळय ती पळोवपाक गेल्यार 2005 घातिल्ली अशें ते सांगता आनी ती खूब कडेन फुटिल्ली आसा आनी ते उदक व्हांवन वतात। त्याच्या खातीर तेंच्यांनी ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांनी बाबू आजगांवकाराक वचून मेळ्ळे आनी तांणी मागीर बाबू आजगांवकारान PWD मिनिस्टराक सांगून आज PWDच्या ऑफिसरांक हांगा इन्स्पेक्शनाक धाडिल्ले। आतां तेंच्यांनी हें इन्स्पेक्शन केलां आनी कोटेशन करून घेतलां आनी तशेंच तांणी तांकां एश्युरन्स दिला की हे रोखड्यातले रोखडें काम करतले म्हणून। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार।